हांव नको म्हणजे म्हाका ते तापयतले काय आनी म्हणजे भिरांत येवन म्हाका कांय जायनालें पूण एक पाडे म्हणजे म्हाका एक हें कशी येयली कित्याक जावचें ना करुया ट्राय युअर बेस्ट कम ऑन रिगन म्हणजे म्हाज्याच भितरल्यान हांव हें करतालो आयज म्हाका म्हणजे एक स्टुडियो म्हणजे म्हजें घर म्हणजे म्हजें कामूच न्हू तें सो म्हाजी ती भिरांत गेली सगळें गेल्या म्हणटच कितले सुमार कांतारां तुवें रिकॉर्ड केल्ली आसतली सो फार म्हजे लागीं सुमार ऑडियो आनी ऑडियोच्या परस म्हज्या विसीडी चड आहाय हय ऑडियो तुजे कितले आसतले ऑडियो हांवें म्हणलें म्हाका दिसता एक 30-35 आनी विसीडी म्हाका दिसता चड म्हणलें कित्याक विसीडी आयज काल विसीडीच काडूंक सोदतात ऑडियो कोण काडूंक सोदिना कारण दिश्टी पडटा सगळ्या आतां सगळ्या कडेन विसीडी डीव्हीडी प्लेयर सगळे आसात सो दे वॉन्ट टू सी म्हणजे ते पळोवपाक तुझे आता ह्या किड्यान हांव तुका एक गजाल विचारूंक सोदतां की विसीडीनी जेन्ना तूं कांतार म्हणटाना लोकांक दिसता तेन्ना खरेंच तूं खुशाल आसता होय म्हणजे विसीडी आनी सीडी हाचे दोन अंतर आसा विसीडी पळयतना म्हणजे कोण पळयता तेणें तुका रिगन हो ज्युनियर रिगन पळय ज्युनियर रिगन येयलो म्हणजे ओ जेकब येयलो ओ लॉरी येयलो म्हणजे तुज्यान पळोवपाक जाता आनी ऑडियोचेर वगत आयकता मनीस सो इट मिन्स आतां चडशी विसीडी घेवपाक प्रयत्न करता लोक रेगन ह्या खेळांत म्हाका एक उगडास आसा 40 दीस एक व्हिडिओ फिल्म चलचित्र आमचे मोजिनान ते हाडला आनी तितून तुवें आनी बुशकान बॅकग्रावंड सिंगींग केला पूण जेन्ना ते हांव आयकतालो तेन्ना तुजो आवाज हांवें रोखडोच वळखलो हिंदी फिल्मांनी जावं बाकीच्या चलचित्रांनी चडश्यो असल्योच गजाली घडटात की बॅकग्रावंड सिंगर दुसरे आसतात पूण आमच्या तियात्र पालकावेले कलाकार तांकां आपूण टीव्हीचेर दिसलेलो जाय हाचेर तूं कितलो सहमत आसा की हे खरें की हिंदी चलचित्रांनी जाता ते भशेन आयज आमच्या कोंकणी पालकाचेर जावं कोंकणी ह्या विसीडींनी जावची गरज आसा अशें तुका दिसता सपोज हिंदी पिक्चरान तर ते करपाक शकता आमच्यान कित्याक जावंक शकना दॅट मिन्स आमी ट्राय करिना आमी देस्पेस करूंक सोदना म्हणजे आजो दोतोराच्यान नर्सीचें काम करूंक जायना आनी नर्सीच्यान दोतोराच्यान जायना हय रेगन हांव तुका विचारपाक फाटलें कारण इतलेंच की जेन्ना तुवें 40 दीस ह्या विसीडीन जेन्ना बॅकग्रावंड सिंगर कशें म्हटलें आमच्या चडशे तियात्रिस्ट म्हणजे जायत्या जाणांचे म्हजे थंय थोडे अनुभव आसात ते तांकां जाय आपूण त्या चलचित्रान दिश्टी पडलेलो सपोज तें काम तुका फिट ना जाल्यार तें तुवें घेवपाचें ना आनी लोकांचे कमेंट्स तुवें आयकून घेवचें न्हू म्हाजो एम्बिशन हय म्हणटच जो कोणाक तें बसता ताणेंच जें कोणाक चेपें फिट जाता ताणेंच घालूंक जाय सारकें हय तुजे विचार बरे आसात पूण तुवें आयज मेरेन ज्या चलचित्रांनी जावं ज्या विसीडींनी तुवें भुमिका केल्या जावं खरी तुका चड आवडला हें तूं आमच्या ऑडियन्साक सांगचो ना हांवें एक खाली सीडी केल्या आसा तूं तयार म्हणटा ती इनासू डायस आनी हातून हांवें जाता ते परी आख्खो मेन रोल हांवें केला पाद्रीचो जशे परी पाद्रीचें जिवीत जेन्ना एक भुरगो पाद्री जावपाक वयता तेन्ना तेजेर कितले त्रास पडटात जाल्यार सपोज एक घरांत कोणी पिडेस कितेंय दुयेंत मनीस आसा जाल्यार म्हणजे तुजेर कुयली ताळणी येता म्हणजे तुका सोडपाक पाद्रीपण पूण हो रोल खरेंच म्हाका काळजासून बेस्ट बरें जालां पिक्चर आख्खें बरें जालां आनी हांवें एक्सेप्ट करिना हो रोल बरो जातलो पूण लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केलो हो रोल हय आनीक तुजें आतां तियात्रांनी तूं वाटचाल करता आसतना तियात्रांचो तूं कांतारांच म्हणटालो आदी आतां धाकट्यो भुमिकाय करूंक तुवें सुरवात केल्या एक बरी गजाल पूण ह्या तियात्रा उद्देशी फकत तूं गोंया पुरतोच उरलो काय गोंया भायरूय पावलो तियात्रा विशीं खरें सांगपाचें म्हटल्यार हांव लंडन दुबय कुवेट पॅरिसाक तियात्रा वयरी हांव पावलो एक एक्टर सिंगर म्हणून पावलो कित्याक आमी म्हणटात पयशे आसलेले मनीस पसून थंयसर पावना पूण आमी 1 रुपया पसून मोडी नासतना आमी थंयसर पावतात म्हणटच जे नवे कलाकार जे पालकाचेर चडटात तुजे जायते अनुभव आसात फाटल्या 17 वर्सां सुमार तूं 16-17 वर्सां पालकाचेर न्हेसता तुजे थोडे अनुभव तूं नवे जे पालकाचेर चडटात तांकां कितें सांगूंक सोदता हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना एका टायमार हांवूय तेच भाशेन आसलो म्हणजे देवान जोण एक मनशाक आट दिल्या ती उजार करूंक जाय
थोडे पावटी म्हणटात म्हजे लागीं जावचें ना ते रे म्हजे पूण ना तुवें ट्राय करूंक जाय आमी नवे नवे कलाकार येतात ते म्हणटात ना रे तें कितें रे तें नाका आमी लंडनाक या हिंगा थिंगा पूण तुका एक टॅलंट म्हणटा तो सगळ्यांकूच आसता तो तुवें आपल्या भितर आसता तो तुवें दाखोवंक जाय तेन्ना भायर काडूंक जाय आनी हो भायर काडटा आसतना कोणाची दुसऱ्याचो आदार जावं दुसऱ्याची गरज पडटा गरज म्हणजे गरज नासतना मनीस ना आमी म्हणटात न्ही केन्नाय तुवें जितलो तूं कालती जावन इचारता तेन्ना म्हणजे तुका वालोर आसता तूं नको बाबा हें कितें हें कशें कोत्तात म्हाका मातशें सांग प्लीज सांग हें कालती काय संवसाराक मनशाक वयर काडटा हय आनी खालती रावलो जाल्यार तुज्यान वयर सरोंक येता जे भाशेन तूं जायतीं वर्सां खालती रावलो आनी जायत्या वर्सां उपरांत तुवें तुज्या हातांत पेन घेतलें आनी तुज्या लेखणींतल्यान तुज्या अनुभवांतल्यान तुवें तियात्र बरयलो पालकार हाडलो आनी आतां तुजो तिसरो तियात्र जो आनी थोड्याच दिसांनी भायर सरचो आसा ह्या तियात्रा उद्देशी तूं लोकांक कितें सांगूंक सोदता जो टॅडी बेर तुजो हांव तुमकांय सांगता की टॅडी बेर नांवाचो ताचो तियात्र आनी थोड्याच दिसांनी भायर सरतलो हाचेर आमच्या लोकां मुखार सहज सांगपाचें म्हटल्यार म्हजो पयलोच एड येताच थोडे म्हाका लोकांनी फोन करून विचारून रेगन तूं पिसो जाला रेगन जुनियर रेगन हें टॅडी सगलें बरें आसा पूण टॅडी बेर तूं कितें दाखयतलो हांवें म्हटलें भियेनाका फाटल्या दिसांनी मारियो मिनिसान तियात्र काडलेलो पाद्री मोगान पडलो ह्या टायटलाचेर जायत्यांनी इशू केलो कितें मारियो कितें पिसो जाला पूण मारियोन सांगलें तुमी तियात्र येवन पळयात आनी उपरांत तुमकां गमतलें ताचो कितें तो आनी तेच मनीस म्हणूंक लागले अरे बेस्ट मरे हांवें म्हणलें हेच भाशेन म्हणलें टॅडी बेर अरे रिगनाचो तुमी म्हणटलो म्हणलें अरे अशें तर हांवें ताका लागून म्हणलें 17 तारीख तुमी सगळे तियात्राक घेवन पळयात कितें तो टॅडी बेर हय रेगन ह्या खेळांत आनीक एक प्रस्न ऑडियन्स कसो तुवें खंयच्या खंयच्या कलाकारांक ह्या तियात्रांत घेतल्यात हांवें म्हजें एक सिलेक्टेड कास्ट म्हणजे म्हाका जे विचून काडलेले कास्ट हांवें ह्या तियात्रांत म्हजे हाडल्यात विक्टर द रिबांदर चित्रा सिल्वेस्टर वाज जुस्टिनो आनी आमचो हंबर्टूय म्हाका थोडे स्टेजीर कोत्तलो सुप्रिमो हंबर्ट आनीक पिटूश कॉमेडियन कॅनी आनीक रुमाल्दो कॉन्सेप्शन दे तुवें आनी सेबी ते दिवारान मिनी मारियो हे म्हाका आसतले हय म्हणटच तुवें बरें कास्ट विचून काडलां कित्याक लोकांचो असोच प्रश्न आसता अरे ताच्या तियात्रान कोण आसतलो हांव अमकोच आसा जाल्यार हांव येता अमकोच आसा जाल्यार हांव येना हाचेर तुजें मत कितें जायत्या तियात्रांनी तशें जाता अमकोच कांतोरिस्ट आसा जाल्यार हांव येता अमकोच पार्टीस आसा जाल्यार हांव येता म्हाका तो तियात्र बरो आवडलो ताणें कितेंय करूं तें शेण करूं जावं बरें करूं हाचेर तुजें मत कितें एक सिंगर एक पालकाचो अखंड खांबो ह्या नात्यान तुजें मत म्हजें एकूच सांगणें कोणूय सिंगर आसूं कोणूय पार्टीस आसूं पूण आमी जे कोण तियात्र पळयतले न्ही केन्नाच तो ना मरे आयज हांव तियात्राक वयचो ना आयज तो ना आनी एकलो कोण कॉमेडियन ना मरे हांव वयचो ना पूण तशें करचें न्हू आमी जोण एक तियात्रीस भावाक आमी हात दिवन वयर काडपाक जाय तेन्नाच आमची कोंकणीची पाल सदांच उंचल्या पांवड्यार उरतली म्हणटच तूं म्हणूंक सोदता की आमचे मदें भेदभाव आमी दवरूंक फावना आनीक जोर एका कलाकाराक वयर काडटा तो फकत ऑडियन्स जावन आसा एक व्हडलो एवॉर्ड आनी थोडे जे ऑडियन्स आसात ते असल्यो भेदभाव करतात काय म्हणटा कोत्तात म्हजें ताका एकूच मागणें जाता जाल्यार ताका तुमी हात दिवन वयर काडात आनीक ह्या असले विचार सोडून दियात रेगन एक बरो जबाब तुवें म्हाका ह्या खिणान दिला की जायतो तेंप जालो ह्या जबाबाक हांव रावतालो आमच्या मदें थोडो ऑडियन्स आसा तो ऑडियन्स असल्योच गजाली असल्योच तांच्या मनांत भावना आसतात पूण ह्या खिणांत म्हाका दिसता तांच्यो पयस जातल्यो हातूंत इल्लोय दुबाव ना रेगन आनीक एक खंयच्याय कांताराच्यो 4 वळी हांवें आदींच लोकांक सांगलां एक कांताराचें भांडार म्हज्या सामकार आसा कुरुगडास सोगोट म्हणटा मोग तो कुड्डो मोगा खंय दिसती पडोना मोगान आसतो गोच खंय सोरूय ती माता तोडना तोडी मोग कोत्तात फोकाणा कितली आंकवार आसात चेडे काजार जाय नासतना रेगन कांताराच्या भांडार हांवें आदींच म्हटलांच ओके तरी पूण तुका कांताराचो उगडास येना कारण चड कांतारान जाल्ल्या कारणान घडये तें जालां आसतलें कांयच परवा ना पूण कोणाचें तियात्र तूं न्हेसला हे तूं आमच्या ऑडियन्सांक हांव
सॉस सांगपाचें म्हटल्यार एक फुटबॉल प्लेयर एक बरो फुटबॉल प्लेयर हांव ज्युनियर चर्चिल सालगांवकार वास्को डेम्पो आनी बॉम्बे MPT मुंबय पोर्ट ट्रस्ट आनी प्रोफेशनल क्लब हांव ONGC खेळतालो सो हांव देरेफेन हिंगा गोंया आयलोलो सो हांवें म्हणलें बेश्टो हांव केन्ना टायम मेळटा तेन्ना बरयतालो कांतारां तें सो म्हाका इंजरीक लागून म्हाका फुटबॉल एक खेळ बंद करचो पडलो सो हांव गोंया आयलो गोंया एक तियात्र बरयलो सो त्या दिसाक एक सून त्या घराची तियात्राक हांगासर जाकोब प्रिंस जेकब हाजीर आसलो सो तेणें म्हाका पळोवन त्या तियात्राक तो हाजीर आसलो आनी दुसऱ्या दिसाक तो म्हाका घरा कडेन सोदूंक रिगनाचें घर खंय आनी म्हाका डायरेक्ट घरा कडेन येयलो मेळोंक सो म्हाका म्हणलें रिगन आपणाक तूं लायक जाला आनी म्हणलें बाबा म्हणलें सर आपण हांव तुज्या तियात्रान उमेद आसा हांवें येस सर म्हणलें आनी हांव त्या घरा कडेन नॅक्स्ट डे म्हाका हांव थिंगा घरा कडेन गेलो सो म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार असो म्हजो एक तियात्रीस फिल्डान डायरेक्ट प्रोफेशनलान भितर सरलो हय कितलेच सुमार तियात्र न्हेसलो तूं जेकबाचे तेच्या उपरांत दुसरे आनी कोणाचे जायत्या तियात्रांनी तूं कांताराय म्हणटालो हय बारे हांव डॉमिनिक कार्वालो मागीर जॅक रॉडसनाक मागीर अशें बारीक 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 करून नाचलां आनी प्रोफेशनल म्हणटा तो प्रिंस जेकब डायरेक्ट आनी म्हाका हांव लंडनाक गेलां पॅरिसाक गेलां पब्लीक आमच्या कॉमेडीन आगोस्तिनाचो तियात्राक आगोस्तीन हय तुजे थोडे लंडनचे अनुभव तुका थंय कसो कितें येवकार जालो म्हाजो येवकार म्हाका एक स्पेशल गॅस्ट सिंगर म्हणून म्हाका थंयसर व्हेलोलो तसोच मारियोच्या तियात्रान शिल्लो म्हाका स्पेशल गॅस्ट सिंगर म्हणून कुईटकारान वयलोलो सो थिंगा म्हाका बेस्ट सिंगर एवॉर्ड म्हणून दिला बेस्ट कंपोजर बेस्ट सिंगर एवॉर्ड पासून तेणी म्हाका हो एवॉर्ड दिला हय तुवें तुजी कांतारां कंपोज केल्यांत तर कांतारां एक कांतार कंपोज करूंक तुका कितलो सुमार वेळ लागता म्हाका सांगचें म्हटल्यार म्हाका 2 वरां लागतात म्हाका कंपोज करूंक सपोज टॉपीक तर रेडी आसा तुज्यान कांतार करपाक इजी सपोज तूं चिंतूंक टॉपीक नासतना मातशें टॉपीक तुका ना जाल्यार तूं चिंतूंक पडटा कितें करतलो कितें सो टॉपीक तुकडे हा रेडी आसता म्हणजे मोतीन तुका एक कांतार म्हणजे एक तियात्र आमी जाणां जावं जाय एक कांतार म्हणजे एक तियात्र देखूनच दर एका तियात्राक जी 10-12 कांतारां असतात 12 वेगवेगळे टॉपिकाचे वेगवेगळे सब्जेक्ट आमी तांकां दितात आणि त्या भायर आमचो तियात्र म्हणटच जायत्यो स्टोरी लोकांक एक बरोबर आयकूंक मेळटात आनी लोक खुशाल जाता वेगवेगळ्या पद्दतीन खुशाल जाता चल आमी मातशें मुखार या तितले म्हणसर आनीक एक तुजे कांतार आमी पळोवया चल रेगन खरेंच तुवें आमचे जे ऑडियन्स आसा तांकां तांचे काळीज तुवें धादोसलां तुवें तुजी जी जायतीं कांतारां तुजी एक वेगळीच पद्दत आसा ह्या पालकाचेर वावुरपाची ह्या खिणांत तुवें म्हाका जायतो वेळ दिलो आनीक म्हजें सांगाताक थोडें कितें हांवें तुका उस्तून काडपाचो प्रयत्न केला थोडें भोव तुवें ह्या थोड्या वेळा भितर म्हाका दिलां त्या पासून हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच रेगनाक सांगाताक जो म्हज्याय तियात्रांनी रेगन नाचला पूण ताणें म्हणूंक ना म्हज्या लागींच आसा तर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनीक आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ सोंपयता आसतनाच जे रेगना सारके भुरगे आसात ताणें तोकूच घेवचो आनीक पालकाचो वावर करचो सगळ्यांक तुमकां आदिवस